Saan? Boss. अंडर जिल्हा पंचायत फंड आयज साकवाळ कॉन्स्टिट्युएन्सी जे कोणी माझ्याकडे डिमांड केले की तांकां बेंचेस जाय, थोड्यांक साऊंड सिस्टम जाय, थोड्यांक स्पोर्ट्स सगळे इक्विपमेंट्स जाय आसलेले, थोडे कडेन ओपन स्पेसीस डेव्हलपमेंट करपाची डिमांड आशिल्ली. सो ज्यांच्यांनी माझ्याकडे डिमांड केलेलो, सो जो कितें 100% ZP जिल्हा पंचायत अंडर फंड मेळटा तो पुराय यूज केलेलो आसा आणि जाता तितले लोकांचोच फंड तो लोकां खातीर दिवपाचो हांवें प्रयत्न केलेलो आसा. आमकां मेळ्ळेले जिल्हा पंचायत अंडर परचेस फंड म्हणून आसता, सो त्या परचेस फंड अंडर अराउंड 10 लाखाचे इक्विपमेंट्स हांवें हे करून वेगवेगळ्या वाठारांनी साकवाळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिलेले आसा. आयज पर्यंत आयज कितली बेंचां वाटल्या? आयज 20 बेंचेस वाटलेले आसा. The Zilla, they get certain funds for the development of the constituency in the Zilla areas. It is a Zilla constituency. Last time two equipment already आमी जवाहरलाल नगर दिल्ले आसा, माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी दिल्ले आसा. हे सगळे आमचे बाय अनिता तोरात करता. आज बेंचेस दिले घेता, साऊंड सिस्टम दिले घेता. सो दिस इज फॉर बेसिकली जवाहरलाल नगर एरिया एंड द महिला ग्रुप, शांतादुर्गा महिला ग्रुप, इट इज बीइंग गिवन टू देम. आणि हे भाशेन खूब इक्विपमेंट थ्रू जिल्हा फंड्स अनिदान हांगा वाटलेले आसा. आमच्या हांगा उपस्थित बाकीचे सरपंच आसा, गिरीश पिडले, तशेंच हरीश आसा, गोविंद लमाणे आसा. हे भाशेन प्रत्येक कडेन आख्खे गोंयांत तुमी पळयलात गरजेन ज्यो वस्तू आसा, इवन हाल्ली ते ग्रास काटिंग, फॉगिंग मशीन, अदर इक्विपमेंट, वॉटर पंप, what is that small generator, ते सुद्धा सगळे इक्विपमेंट थ्रू जिल्हा चेस टू ऑल द टेम्पल्स इट हॅज बीन गिवन. ऑल दिस इज बीइंग डन अंडर जिल्हा. असले केन्ना पयलीं जिल्हा इतले जाण आसले, पयले तुमी केन्ना इक्विपमेंट दिल्ले, जिल्हान इतले पयशे मोडलेले, इतले डेव्हलपमेंट ल्हान व्हडले म्हण नाका, ल्हान ल्हान कामां जे करता ते केन्ना पयले पळोवना. आतांच सुरवात जाला.